आमच्या आजून एपिसोडाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमची बरी आसा मनीषा बांदेकर जे कर्नली रावता आणि मनीषा तुमच्या आमच्या आजून एपिसोडाचेर खूप येवकार। आणि आयज तू आमकां कितें शिकयतले करपाक? आज हांव तुमकां गोल्डन ट्री करूंक दाखयतलें। गोल्डन ट्री हे हांवें खुबशे जाणांच्या घरांनी पळयला, शॉपार पळयला, तर आयज तू आमकां शिकयतले म्हणून हांव सोजमता आणि म्हाका खूप उमेद इंटरेस्ट आसा शिकपाक हे। आणि आय एम शुअर आमच्या सगळ्या व्ह्युअरांकूय हे शिकपाक खूप उमेद आसतली। तर हे गोल्डन ट्री कशें करतात सांग? आता गोल्डन ट्री म्हटल्यार त्यासाठी आमी स्टॉकिंग वायर वापरता। स्टॉकिंग वायरान आमकां डिफरंट कलर्स मेळटा, पूण हांगा आमी कितें म्हटलां गोल्डन ट्री म्हणून हांव हितून फक्त गोल्डन कलर। तुमकां हिरवे जाय जाल्यार हिरवो सुद्दां वापरूंक जाता, बट गोल्डन कलर वापरल्यार तो मातसो चड अट्रॅक्टीव दिसता। गोल्डनचे केन्ना बी मातशें म्हत्व चड आसता, सो वील यूज हियर गोल्डन स्टॉकिंग वायर। आणि हे गोल्डन ट्री आणि हांवें म्हाका कोणें सांगला की तू मनीषा म्हणजे खूप क्राफ्ट करूंक जाणा, तर हे सगळें करपाक तुका खंयच्यान इंट्रस्ट? आफ्टर मॅरेज कितें जालें, म्हजो घोव म्हणूंक लागलो हांव हावज वायफ, तो फक्त घरा कडेन रावपाच्या पेक्षा तूं कितें तरी एक कला शीक म्हणून। मागीर एक एक करून हांवें खूब पेंटींग अशें शिकलें। पेंटींग शिकल्या नंतर मागीर मिस्टरूच म्हणूंक लागलो की आतां तूं एक्झिबिशन दवर। मागीर एक्झिबिशन दवरलें। एक्झिबिशन दवरल्या नंतर मागीर म्हाका देंपे कॉलेजीन तशेंच वेगवेगळ्या स्कुलान आनी खूब कॉलेजीन म्हाका आपयलें शिकोवपाक। मागीर तशें तशें करून म्हजें एक्झिबिशन बी वाडत गेलें आनी मागीर क्लासीस वर्कशॉप बी खूब घेवंक लागलें हांव। म्हणजे तर आतां तूं हे सगळे आर्ट आनी क्राफ्ट सगळ्यांक शिकयता? तर आतां हांव सगळ्यांक म्हणजे ल्हान भुरगीं सेकंड स्टँडर्डची भुरगीं बी म्हाज्या कडेन आसता, तशीच कोण रिटायर जाल्ले सती बायलां, कोण हावज वायफ आसता ते सुद्दां घरान बसलेलेच उरतात। मागीर तेणी कितें करतात, ग्रूप करतात, एक 30 बायलांचो अशें ग्रूप करतात आनी ती म्हाका शिकोवपाक आपयता। मागीर तांकां जाय ती कला म्हाका शिकोवंक मेळटा आनी ती सुद्दां उमेदीन शिकता। आनी खूब बायलांनी म्हाका सांगलां की आतां आमकां घरा कडेन बसून सुद्दां एक प्रकारची जॉब मेळ्ळ्या भशेन जाला, कित्याक आतां पेंटींग आसा जाल्यार पास टायम आसा तांचो जॉब जाता, घरांतलें बी काम जाता, घरांतल्या भुरग्यां कडेन लक्ष बी जाता आनी तशेंच तांकां कितें तरी एक इनकम अशें जावन गेला। तर आयज आमी स्टार्ट करुया। आनी आज जाय आतां आमची स्टॉकिंग वायर आसता ती पयली अशी फोल्ड आसता, ती अशी आमी सोडून सारकी उबी करून घेवप। उबी करून घेतल्या नंतर बरोबर तिचे 3 पार्ट करप। आतां तुमकां मिडल सायज अशी जाय जाल्यार बरोबर 3 पार्ट करप। व्हडली गोल्डन ट्री जाय जाल्यार तुमी तेजे बरोबर 2 भाग करून सुद्दां करूंक जाता, आनी तशेंच एकदम ल्हान जाय जाल्यार तेजे अशे 4 भाग करप। आतां हांगा आमी 3 भाग करून ही गोल्डन ट्री करया। 3 भाग करूंक जाय जाल्यार बरोबर तेजे अशे हे पार्ट, तसोच आनी एक असो पार्ट घेतलो, असो भाग घेतलो आनी ही बरोबर आमी गोल्डन ट्री हांगा स्टॉकिंग वायर हांगा आमी कट केली, हांगा बी कट केली, तशेंच हांगा सुद्दां आमी ही गोल्डन स्टॉकिंग वायर कट करून सोडले। आतां हे आमी स्टॉकिंग वायर्स आसता ते 30 ना जाल्यार 40 सुद्दां घेवंक जाता, जसो तुमकां बंच जाय तसो आमी ही वायर घेवप। आतां हांगा हांवें 30 घेतलेली आसता आनी तेजे 3 भाग करून असो हांवें एकी कडेन तो घट्ट केल्ले आसा, म्हणजे सगळे वायर एकी कडेन घट्ट केला। आतां हेजो आमकां फांदी करूंक जाय। फांदी करूंक जाय जाल्यार एक 10 वायरी एकी कडेन घेवप आनी तेंचो परत एकी कडेन ते अशें ट्विस्ट करप, म्हणजे एक फांदी जाली, ब्रँचीस जाले। तशेंच आनी एक घेतले, परत मातशें आनी फुडें घेतले, फुडें करून अशें आमी ल्हान ल्हान अशें जावन जशें झाड वर वयता वयता ब्रँचीस कशें स्प्रेड जाता तशें आमचें हे हांगा अशें ब्रँचीस करूंक दिवप। आता सगळे अशे ट्विस्ट करून आनी ताका हे अशें झाड कशें दिसता, झाड अशें दिसता। आतां ह्या झाडाक फुलां आनी पानां आनी आतां आमकां कितें तरी फ्रुट्स दाखोवंक जाय जाल्यार त्या साठी आतां आमकां ही गोल्डन पानां मेळटा। तुमकां दुसरो कलर जाय जाल्यार दुसरो कलर सुद्दां मेळटा, पूण आतां आमी हे गोल्डन ट्री करता म्हणून हेका पानां सुद्दां आमी गोल्डनचीच लावप। आतां हे आमचें झाड तयार जाल्लें आसा। हे आतां आमी स्टॉकिंग वायराचें झाड तयार करून ब्रँचीस केला। आतां हेका पानां दाखोवंक जाय जाल्यार हे आतां आमी 30चे एक आमचें बंडल आसा, तेतूंतली एक 2 काडली वायर आनी ह्या पानांक एक ल्हान असो बुराक आसता, अशें आमी तितून घालपाचें। अशें घातलें आनी मागीर हेका हांगा आमी ट्विस्ट करप असो, म्हणजे हे पान हांगा फिक्स जालें, हालचें ना तें। तशेंच आतां हे आमचें पान वायर अशी येयली, तेतून आनी एक घालप आमी, अशें घातलें म्हणजे एका तारेक आमकां 2-3 पानां अडकूंक जाता।
ब्रँचेस आतां एक आमचे ल्हानशे जाले. तशेंच आतां आनी कुशीचे आतां आमकां 2 अशी 2 घेवन दोनूच आणतो दोनच जायना जाल्यार मागीर एक घे. आणि ट्विस्ट कर ताका. ते पान म्हणजे हालूंक जायना म्हणून. आता हो एक ब्रँच येता तेतूंतली आता आमी एक वायर घेवप ताका हे गोल्डन अशें पान आसा ते भितर घालप. सकयल घेवन ते पान अशें ट्विस्ट करप म्हणजे ते पान त्या झाडाक घट्ट रावता अशें. आनी जाय जाल्यार मिनिमम कितले घालपाचे एक वायरीचे? एक 2 ते 3 घातल्यार पुरो. आता भांगा हांवें एका वायरीक 3 घातले अशें. एका वायरीक आतां हांवें हांगा 3 घातला. आतां हे 2 हेका हांवें फक्त पानाच घातला. आतां तुमकां आतां हे फ्रुट्स अशें दाखोवंक जाय जाल्यार हे पर्स तुमकां वापरूंक जाता. ते हेतून धवी मणी आसा ती अशी धवी मणी भितर घातली आनी ते सुद्दां आमी पानांक कशें ट्विस्ट केला तशेंच अशें ट्विस्ट करप. तशेंच मागीर तेज्या नंतर आनी एक पान घालप. तुजें हें करपाक सामकें दोळे खूब बरें आसूंक जाय न्ही पळोवपाक आनी घालपाक भितर. ना एकदां हातीन घेतल्यार तुजें एक अर्द्या वरान जाता तें. आख्खें जाता अर्द्या वरान तुजें फूल एक झाड रेडी जाता. तरी आतां बाजारान न्हू कितलेशेच वेगळ्यो वेगळ्यो बीड्स येता फॅन्सी बीड्स तर ते उजार करून आतां ह्या फकत येत रावंड पर्ल ना ते सुद्दां घालूंक जाता. म्हणजे आतां आमी हेका गोल्डन ट्री म्हटल्यार म्हणून हांवें ताका फक्त गोल्डन आनी पर्ल्स अशें लायला. म्हणजे ही आमची इमॅजिनेशन ट्री जाली. आतां तुमकां ग्रीन कलरचे आसा जाल्यार ग्रीन कलरची स्टॉकिंग वायर घेवन ग्रीन कलरचीच पानां घालप आनी ताका मागीर रेड कलरचे बीड्स लावंक जाता तुमकां. एज अ एपल टी यू कॅन शो दॅट. कळ्ळें न्ही? तशें